बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे फकत नावापुरते उरिल्लें आसा. खरेपणी ह्या सरकारान चलयो आनी बायलांचे सुरक्षेविशीं पडून गेल्लें ना. गोवा फॉरवर्डाच्या बायल फाट्यान आरोप केला. बायलांक मुळाव्यो सुविधा दिवपाक सरकार अपयशी थारला. ह्यान आदी रस्त्यार दिवपी भाजपाच्या महिला मोर्चाची बायलां आतां गेलीं खंय अशें ती विचारता. मजगतीं नितळ शौचालय पर्याय न्ही जाल्यार दर एक मनशाची मूलभूत गरज आसा. तो आमचो मुळावो हक्क आसा अशें गोवा फॉरवर्डाची वांगडी बबिता आंगले प्रभुदेसाय म्हणटा. बेटी बचाओ बेटी पढाओ इतले नाऱ्याकूच उरले बीजेपी गव्हर्नमेंट इतल्याकूच उरले. पण बेटीची खरेच सुरक्षा केन्नाच जावना. बेटीची खरे अर्थान जे नीड्स आसा ताका खरेच लक्ष दिवना. एटलिस्ट हे मुद्द्याचेर गव्हर्नमेंटान खरेच लक्ष दिवपाचे गरज आसा. आणि महिला बीजेपी महिला मोर्चा जी खूप उलयताली आयज तेंचे कडेन उत्तर ना. तेंची तोंडां सामकीच बंद जालेली आसा. हे जे बेजीक नीड आनी बेजीक नेसेसिटी आसा ताजेरूय तेंच्यांनी कांयच उलोवंक ना. तेंच्यांनी हाजेर लक्ष घालची गरज आसा. खरेच इफ तेंचे हे जे नारो आसा की बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी की सेफ्टी भी तुम्हारा ही काम है, प्लीज तेंच्यांनी हाजेर. Right to public toilet is no more an option today. It is our fundamental right. तर आमचे कडेन आज पब्लिक टॉयलेट्स ना. ज्यो आसात त्यो वेल विदिन वॉकिंग डिस्टन्स ना. म्हणजे मेजर हायवेजाचेर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स नॅशनल हायवेज स्टेट हायवेज हांचे कडेन आमकां पब्लिक टॉयलेट्स ना. आसात त्यो अत्यंत घाण आसात. ज्यो फॅसिलिटीज आसात तांचे इक्विपमेंट सारखे चलनात. मात्र हो मुद्दो आज तुमी दोळ्या आड करपाक शकनात. त्या खातीर आज आमी डिमांड करतात की आमकां आज ह्यो आमकां फॅसिलिटी विच वील अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ विमेन हे जायच जाय आमकां. आनी आज आमी आमच्या गव्हर्नमेंटाक